परतून एकदा येवकार तुम्ही पळयतात अंतरिक्ष अप अप अँड अवे आमचो एस्ट्रॉनॉमी आणि सायन्साचो प्रोग्राम. आज भासाभासाक म्हजे कडेन आसात म्हजे बरोबर श्री सुनील खेर. आमचो एक बरो सायन्स आनी रिलीजन हे कशें आमचे इन द एन्शंट 2000 years एगो कॉन्फ्लिक्ट चालू आशिल्लो हे आमचो भासाभास चालू आसा. आनी एरिटोस्थेनीस हाणें अर्थ रावंड आसा ती कशी प्रूव केली आनी ती कशी कॅल्क्युलेट केली अर्थाचो सर्कमफरन्स हे हांव तुमकां दाखयतां. तर आमी एक ल्हानसो एक्सपेरिमेंट करया आनी अर्थ रावंड कशी आसा हे लोकांनी कशें समजलें हे पळोवया. एक म्हजे कडेन ग्लोब आसा हांगा. कर्वेचर आमी अर्थाची कशी सोदून काडिल्ली हे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करून पळोवया. सुनील म्हाका हेल्प करात तुमी. आतां हो ट्रॉपीक ऑफ कॅन्सर ट्रॉपीक ऑफ कॅन्सर आसा तो. सो ट्रॉपीक ऑफ कॅन्सराचेर आशिल्ले सिएन नांवाचो गांव सो ग्रिसान. सो सिएन नांवाच्या गांवान आशिल्ली एक बांय ते आमी एक सिंपल एक लीड आसा ताजेन सबस्टिट्यूट करया. एक हांगा धर. ओके दिस इज द वेल. सो हांगच्यान लायट येता स्ट्रेट आनी हांगच्यान लायट डायरेक्ट बांयचेर पडटा. हांगा शेडो पडना. सो खंयच्या दिसा 22 जून समर सॉलिस्टिस त्या दिसा शेडो पडना. ह्या बांयचेर डायरेक्टली वयर सूर्य शायन जाता म्हणून लोकांक खबर आशिल्लें. एरिटोस्थेनिसान कितें केलें 925 किलोमिटर्स पयस अलेक्झेंड्रिया इजिप्टान तो जे कडेन रावतालो थंय त्या दिसा एक टावर. आतां सारको हो टावर परपेंडिक्युलर धरया. हांगी बांय हांगाच आसूं न्ही धर हांगा. ओके सो हांगा हो टावर जो आसा परपेंडिक्युलर अर्थाक घेवया आनी तो टावर आमी पळयतात की जेन्ना सनाचो शेडो हांगा पडटा टावराकूय शेडो पडपाक जायना. पण टावराक एक्चुअली हांगा इल्लोसो एक शेडो पेन्सिलाक हो टावर पेन्सिल असो धरया आनी हांगा इल्लोसो शेडो सकयल पडटा. सो हे शेडो वयल्यान आमकां कळटा की शेडो हांगा पडना पूण हांगा पडटा. सो हो डिस्टन्स मेजर केलो आनी ट्रिग्नोमेट्री सिंपल जॉमेट्री यूज करून हे शेडोचो जो पडटा ताजो ताणें लेंथ मेजर करून कॅल्क्युलेट केलें. अर्थ रावंड कशी आसा हे ताणें मेजर करून एरिटोस्थेनिसान आमकां दाखयलें. हो ल्हानसो व्हिडिओ पळयतात तुमकां मॅथ्स आनी सायन्स जी आसा हे व्हिडिओन भितर समजतली. Eratosthenes was a Greek mathematician and was chief librarian of the Library of Alexandria around 250 BC. He was also known as the father of geography. To calculate the circumference of the Earth, Eratosthenes assumed that Alexandria, the city he was in, was 5,000 stads, a measure of distance, directly north of the city of Syene. He also knew that Syene was on the Tropic of Cancer. On the Tropic of Cancer at noon on the summer solstice, the sun is directly overhead. This means that a vertical pole in Syene will not make a shadow. 5,000 stads north in Alexandria, Eratosthenes measures the shadow of a pole. He determines the angle of the sun by finding the angle the shadow makes with the ground. The measure of the angle of the sun is 1/50th of a circle. That's about 7.5 degrees. Zooming out, we see that the sun's rays come to Earth in parallel lines. Because the Earth is curved, the sun hits Syene from straight above and Alexandria at an angle. We use geometry to determine that 1/50th also represents the portion of the Earth's circumference covered by that 5,000 stads. So we can say that the circumference of the Earth is 50 times the 5,000 stads. That's 250,000 stads, which is about 46,250 kilometers. The real circumference of the Earth is 40,075 kilometers. So Eratosthenes' estimation is only 15% different. That's remarkable for 2,250 years ago. Eratosthenes was scientific 2000 years ago be okay manta it is an exception I would say to a rule, but still the world was totally in religion. Teva religion was very strong. Lok religionaच्या विरुद्ध वचपाक भिताले and science also took a second stage. It would not dare to ask questions. अशे लोक मानताले की सायन्सा कडेन वचप म्हणजे देवा कडल्यान पयस वचप अशे विचार आशिल्ले. आनी त्या बॅकग्रावंडान आमी कसल्यो कसल्यो थियरी रचल्यो जातून आमी म्हणले पृथ्वी मदीं आसा सगळे ब्रह्मांड पृथ्वीच्या गोल वता. हाऊ कॅन यू कॉल दिस सायंटिफीक? ओके पयलीं आमी लेट्स गो बॅक 2000 years. इफ यू लूक एट दॅट पिरियड ऑफ टायम इनफॅक्ट त्या टायमाचेरच केम आउट विथ द जिओसेंट्रीक थियरी. ताणें सांगिल्लें की आमची पृथ्वी मदीं आसा आनी सगळे विश्व ताज्या भोंवती मच लेटर या सो अर्थ इज एट द सेंटर. एंड आय फील जर का तूं पळयशीत एंड इफ यू आर नॉट गिवन एनी ऑफ दीस न्यू टेक्नॉलॉजी जाल्यार तुजे ऑब्जर्वेशनान कितें आसा सन रायजीस इन द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट. आमी भुरग्यांक शिकयता आमी शिकयता सन रायजीस इन द ईस्ट. आमकां केन्ना अशी पृथ्वी हालतना दिसना ग्रॅविटी खातीर. हय सो आमकां इफ यू लूक एट इट वी फायंड एवरीथींग स्टेशनरी. झाडां बिडां एवरीथींग इज स्टेशनरी. सो बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ द अर्थ यू डोंट सी इट्स मुवमेंट. मुवमेंट कळना. हय आनी यू फायंड एवरीथींग एल्स मुवींग.
आमकां प्रत्यक्ष दिसता न्ही आकाश मूव जाता, हय. आमी मूव जायनात. आमी मूव जायना. आनी अनलेस आमकां कोणें तरी सांगलां की अर्थ मूव जाता, कोणाकूय कळचें ना की अर्थ मूव जाता म्हणून. बरोबर. So people observed and they said, yes, this is what I observed, and so it is true. So geocentric theory. हय. So तातूंत त्यांची काय चूक आसा अशें म्हाका तरी दिसना. त्या वेळाचें तें science. That time, yes, it was valid for that moment with the technology that existed at that time. Yes. I think it was a very valid theory. व्हेरी व्हॅलिड थिंग. बट फुडें सुद्दां एक खूबदा कॉन्फ्लिक्ट येता न्ही, म्हणजे जेन्ना 400 इयर्स एगो गॅलिलियोन सांगलें की जे सगळी सायन्स आसा की अर्थ मदीं आसा हें चुकीचें आसा, सन मदीं आसा, तेन्ना गॅलिलियोक खूब शिक्षा जाली. ही वॉज अंडर अरेस्ट अँड ही वॉज अंडर फायर. इवन आमचें इवोल्युशन आमी माकडा पासून निर्माण जालें म्हणून कोणें डॉर्विनान सांगलें, पण द रिलिजियस आयडियाज प्रोहिबिटेड दॅट. आमी देवान आमकां निर्माण केल्या. वी वर नॉट कम बाय इवोल्युशन. अजून सुद्दां लोक थोडे माननात की आमी इवॉल्व जाल्यात. पण जे मानतात तांचोय असो प्रश्न आसा की अल्टिमेटली इवोल्युशन कोण करता? हय हय. There has to be some maker, divine Some force. divine energy for evolution. And what you said about Galileo, yes, कितें आसा पळय, केन्नाय कोणे एक सडन रॅडिकल चेंज जर का कोणे प्रपोज केलो न्ही, जाल्यार आमकां एज ह्युमन बिंग्स वी फायंड इट व्हेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट. Change is not accepted. Change is not accepted. Slow change is accepted, but drastic change जातात जाल्यार we feel lost. I believe it was bad luck for Galileo. ना, पण आय वूड से इट वॉज नॉट बॅड लक. आमी जे म्हणटात, तुवें जे सुरवात केल्ली की रिलिजन इज अ क्वेस्ट फॉर ट्रूथ आणि सायन्स ऑल्सो सर्चीस फॉर द ट्रूथ. निमाणें हें खंय तरी एकठांय जाता. सायन्स एंड रिलिजन वेगळे न्हय, दे आर ओनली डिफरंट पाथ्स टू गो टू द सेम ट्रूथ अशें. इनफॅक्ट सुनील, गॅलिलियोचे एंडाक तशेंच जालें न्ही. 400 इयर्स एगो ताका पर्सिक्युशन जालें. ताणें म्हणलें की अर्थ इज नॉट एट द सेंटर. ताका खूब पर्सिक्युशन जालें, ताका इम्प्रिझनमेंट जालें, ताका खूब शिक्षा जाली, त्रास केले ताका, अँड ही सफर्ड अ लॉट फॉर टॉकिंग द ट्रूथ. पण आफ्टर 400 इयर्स एक्चुअली द वॅटिकन हॅड अ एपॉलॉजी फॉर हिम. तुका खबर आसा, ताका सांगलें की वी एक्सेप्ट वॉट गॅलिलियो सेड, वॉट वी डीड एट दॅट टायम, वी सीक एन एपॉलॉजी, अँड गॅलिलियो वॉज इंडीड अ ग्रेट मॅन अशें वॅटिकनान म्हणलें. Have you ever wondered what is beyond planet Earth? Our solar system. People have known about it since 200 BCE. Their idea of the solar system was very different from ours because it put the Earth in the middle, not the Sun. This theory was discovered by a man named Ptolemy, and he lived in ancient Greece. For many years, his theory of outer space satisfied people because it explained what they saw every night. Even though this theory lasted 1400 years, it was eventually proved wrong. Now, everyone believes in the heliocentric theory, which means sun-centered. Nicholas Copernicus discovered this theory. Copernicus was a Polish scientist who was never believed about his ideas until Galileo proved him right. The heliocentric theory says that the sun is in the center and planets orbit around it. Today, with all this technology around us, including telescopes, it is easy to tell that the heliocentric model is more accurate. With this concept, तुम्ही आनीक अबाउट कॉपर्निकस म्हणिल्लें दॅट ही वॉज अ प्रिस्ट. हय, एक काम करूया सतीश, आमी हो प्रश्न आमच्या यंग माइंड्साक दिवया, आमच्या ऑडियन्साक दिवया, आणि आय थिंक यू शूड गिव देम अ चान्स टू रायट टू यू so that you can answer their queries. Interact, because science and it is not preaching, it is interaction. One has to question you. Science always questions. So if it is a science show, I think you must give them a chance to question. आमच्या दर्शक खूप भुरगे आसतले आमचे, जांकां खूप चड खबर आसा. दे आर मॉडर्न जनरेशन. ते सुद्दां म्हाका करेक्ट करू शकतात, म्हाका नवी आयडिया दिवपाक शकतात. करेक्ट. इंटरॅक्टिव्ह सेशन्स. करेक्ट. सो म्हाका तरी दिसता यू शुड हॅव दॅट. आय वूड लायक द ऑडियन्स टू फायंड आउट what Copernicus knew at that time, and without going through Google, you try to prove that it was a heliocentric theory. The heliocentric theory. आमच्या दर्शकांक आमच्या आयच्या सोयऱ्यान
सुनील खेरान एक प्रश्न विचारला. ताणी विचारले की आता आमी फुडल्या एपिसोडान वचचे पयलीं फुडल्या एपिसोडान तो प्रश्न आमी घेतले. निकोलस कॉपर्निकस हाणें प्रूव केलें, इनफॅक्ट ही वॉज अ प्रिस्ट, तो एक पाद्री आशिल्लो आनी ताणें प्रूव केलें, चर्चीन एक्सेप्ट करूं ना, पण ही प्रूवड दॅट द अर्थ इज एट द सेंटर. हे रॉंग आसा, सन इज एट द सेंटर. सो त्या वेळार अबाउट 450-500 वर्सां पयलीं ही आयडिया कशी ताच्या मनान आयली, विथ वॉट ही प्रूवड दॅट द अर्थ इज नॉट एट द सेंटर. ते तुम्ही म्हाका ईमेल करात, तुमच्या मनान कितें विचार आसा ते इंटरॅक्शन करया. सुनीलान सांगिल्ल्या भशेन इट इज नॉट अ वन सायडेड प्रोग्राम. तुमचें कितें मत आसा तें म्हाका तुमी अवश्य मेल करात. हांगा सकयल features@prudentmedia.in आमचो ईमेल आयडी आसा. हे ईमेल आयडीचेर आमी एकामेका बरोबर भासाभास करूं शकतात. प्लस तुमकां इंट्रस्ट आसा आनी तुमकां चड खबर आसा जाल्यार तुमी हे शोचेर येवपाक शकतात. ते तुमी म्हाका रिस्पॉन्स दियात. इफ यू वॉन्ट टू कम ऑन द शो यू कॅन ऑल्सो गिव मी अ रिस्पॉन्स. तर आज प्रोग्राम हांगाच काबार करया. सुनील बाब, तुमी हांगा येवन सायन्स अँड रिलिजन हाजे बद्दल बरेचशें आमकां सांगलें. एक तेन्नाचो कॉन्फ्लिक्ट 2000 years ago कसो आशिल्लो ते ताजे बद्दल तुमी आमकां खुबशे एक इंटरॅक्टीव सेशन दिलें. सो हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी अंतरिक्ष अप एंड अवे आतांच सुरू जाला आनी खूब एपिसोड आसा. फुडें बी जेन्ना गरज पडटली तुमी गेस्ट म्हणून आमच्या प्रोग्रामान येयात फॉर एन इंटरॅक्शन. Definitely, sir. Yes. I would like to only tell the audience that I am not an authority either on science or on religion. It You are a was person with common sense. एक आम आदमी with lot of common sense. okay. असलेच मनीस Maybe आमकां जाय. leave it at that. असलेच मनीस आमकां जाय जे विचार करतात. सायन्स, Thank you. थिंक अबाउट सायन्स. Thank you, सुनील, आय थँक यू व्हेरी मच फॉर बिंग ऑन द शो. युनिवर्स हे शब्दाचो अर्थच आसा युनी म्हणजे एक आणि वर्सम म्हणजे मुव्हिंग. इट इज अ एवर चेंजिंग डायनॅमिक युनिवर्स. सो हाजे बद्दल फुडें आमी उलोवया फुडल्या एपिसोडान. तोपर्यंत पळयत रावात अंतरिक्ष अप अँड अवे ओनली ऑन प्रुडंट मिडिया.